काँग्रेस सोडून गेले म्हणून कितें जालें? लोकांनी तांकां अजून बुद्ध शिकोवंक ना। काँग्रेसीच्या फुटीर आमदारांच्या बळग्यार लोकसभेची दक्षिण गोंयची सीट आपल्या पदरान पडटली असो चुकीचो समज भाजपान करून घेवचो न्हय। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सादीन सांगता। दक्षिण गोंयचे लोक भाजपा वांगडा नात अशेंय तो म्हणटा। मुरगांव पालिकेचो कनिश्ठ क्लार्क मिल्टन डिसोजान पैशांचो घोटाळो केल्ल्या खातीर तांचेर बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुलेकारान दक्षता विभागा कडेन कागाळ दाखल केली। निलंबित केल्ल्या क्लार्काचेर पालिकेन अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक ना वा तांचेर गुन्यांव लेगीत नोंद करूंक ना असो आरोप करून नगराध्यक्ष ताका वाटोवपाचो यत्न करता अशें सोनुलेकाराचें म्हणणें। देखून दक्षता विभागान हाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या। मोपा विमानतळार पेडणे म्हालांतल्या टॅक्सी वेवसायिकांक हक्काचो टॅक्सी स्टँड मेळटलो ते नदरेन सरकारी अधिकारी कामाक लागल्यात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली। रोखडोच पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिका खातीर हक्काचो हो टॅक्सी स्टँड अधिसूचित जातलो। जांकां टॅक्सी वेवसायाची मात्तूय म्हायती ना, मात्तूय अभ्यास ना अशें कांय जाण हातूंत आडखळ हाडपाचो यत्न करतात। तांणी तशें करचें न्हय अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। तशेंच पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांक कर सुटकेचो प्रस्नूच ना। ब्लू टॅक्सीकारांक कर भरचेच पडटले अशें सक्त विधान मंत्री माविन गुदिन्होन केलें। मोपा विमानतळार पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिका खातीर हक्काचो टॅक्सी स्टँड अधिसूचित जावचो हे खातीर फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन आमी यत्न करतात। ह्या टॅक्सी स्टँडा खातीर सरकारान मंजुरी दिवन फुडाकार घेतला, पूण पेडणेच्यो कांय संघटना मोपा टॅक्सी स्टँडा विशीं अपप्रकार करून तातूंत फूट घालपाचो यत्न करतात। तांणी तो बंद करचो असो उलो टॅक्सी असोसिएशनाचे फुडारी सुदीप तामणकारान मारला। भलायकी क्षेत्रांत भारतान केल्ल्या उदरगतीची हेर देशांनी देख घेवपाक जाय अशें G20च्या भलायकी कार्य पंगड गटाची प्रतिनिधी कॅरिन कॅलेंडर म्हणटा। नावेलच्या भलायकी केंद्रात भेट दिल्या उपरांत ती उलयताली। कॅरिन कॅलेंडर हिणें बिरेस्तारा दक्षिण गोंयांतल्या नावेली भलायकी केंद्राची पळोवणी केली। भलायकी केंद्रांतले कर्मचारी बायल आनी भुरग्यांचे भलायकेची बरी कुयदाद घेतात, तशेंच हे कर्मचारी डिजिटल टूल्स बरे तरेन हाताळटात अशेंय तिका दिसून आयलें।
फोंडे नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांची वॉर्ड नंबर 7तल्यान बिनविरोध निवड जाल्या। भारत पुरोहित हांणी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान ताची बिनविरोध निवड जाल्या। ते जिखल्यात हाची खबर कळटकच तांच्या कार्यकर्त्यांनी उमेद व्यक्त केल्या। फोंडेच्या उदरगती खातीर फोंडेकारांनी सहकार्य करचें अशी मागणी दळवी हांणी ह्या वेळार केल्या। जाल्यार थळावो आमदार रवी नायक हांणी आपल्याक अर्ज फाटीं घेवपाक लायिल्ल्यान आपणे अर्ज फाटीं घेतला अशें भारत पुरोहित हांणी म्हणलां। गोयचो सैम तशेंच गोंयांक कॉन्क्रिटाचें जंगल जावपा पासून वाचोवपाक सरकारान जो शेतकी जमीन हस्तांतरण कायदो चालीक लायला तो गोंयाक पाचवेचार दवरपाक म्हत्वाची भुमिका साकारतलो अशी प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी व्यक्त केल्या। ह्या कायद्याक लागून आशिल्ले बांदकामाक थारो लागतलो तशेंच शेतां भाटां रानां वाचतलीं अशेंय ताणें म्हणलां। पेडणेच्या सावळवाड्यार रस्त्याचेर मदींच लायटीचे केबल्स कंत्राटदारान दवरल्यात। रस्त्याचेर केबल्स दवरिल्ल्या कारणान थंयच्यान येरादारी करप्यांक त्रास जाता। कसल्याच तरेचे सुचोवणे फलक दवरूंक ना। रातच्या वेळार ह्या केबल्सांक लागून अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा। देखून पेडणेच्या ट्रॅफिक पुलिशेन हातूंत लक्ष घालून हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। निरंकाल ते बेतोडा मेरेन जमनी पोंचान वीज लायनी घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी कोयणी जाता। कंत्राटदार आनी वीज खात्या मदीं एकमत नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या असो आरोप थळाव्या नागरिकांनी केला। फाटलो 1 म्हयनो जालो हे काम चालू आसा। वीज केबल घालपा खातीर रस्त्या कुशीक खणकाम सुरू आसा। रस्तो पयलीं अशीर आसा, मात माती रस्त्यार उडयल्ल्यान तो रस्तो आनीकय अशीर जाला आनी येरादारी खातीर प्रवाशांक त्रास जातात। रातच्या वेळार अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा। बेगोबेग हे काम पुराय करून लोकांक ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ताणमुक्त जीण आनी बरी भलायकी मेळोवपा खातीर योगा करप म्हत्वाचें अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां। ते गोंय शिक्षण संचालनालया शिक्षकां योगाचें प्रशिक्षण दिवपी कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्या म्हणून उलयताले। 17 ते 21 हो काळ प्राथमीक शिक्षक योग सप्ताह म्हणून पाळटात। त्या फाटभुंयेर ह्या योग शिबिराचें आयोजन केल्लें।
म्हाका कन्नडान उलोवपाक कळना, मात कर्नाटका विधानसभाक लागून प्रचार करपाक आपल्याक जर आपयलो जाल्यार हांव हिंदी भाशेंत उलयतलो. हिंदी आमची राष्ट्रभाषा अशें विधान आमदार मायकल लोबो हांणी केलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार संकल्प आमोणकर हांणी कन्नड भाशा उलोवन कर्नाटकाच्या वेंचणुकेचो प्रचार केला. ताका लागून तुमी कन्नड उलोवन प्रचार करतले काय असो प्रस्न विचारल्यार मायकलान हांसून म्हाका कन्नड कळना, तशेंच अजून मेरेन आपल्याक पक्षान प्रचाराक आपयल्लें ना अशें ताणें म्हणलां. गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंटल निधींतल्यान गोंयच्या सगळ्या गांवची उदरगत करपाचें काम जिल्लो पंचायत वांगडी 24 एप्रिला सावन सुरू करतले अशी माहिती जिल्लो पंचायत वांगडी समितीचे अध्यक्ष सिद्धेश नायक हांणी दिल्या. हातूंत सोलर पॅनला वरवीं उर्जेची निर्मिती, कोयराचे डार्क स्पॉट ओळखून कोयराचो प्रस्न सुटावो करप, ते शिवाय ग्रीन एनर्जी, CCTV यंत्रणा चालीक लावपाच्या कामांचो आस्पाव आसतलो अशी माहिती सिद्धेशान दिल्या. मांद्रेच्या मदलामाच आणि आशवे वाठारांतल्या लोकांचे फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन उदका खातीर हाल जाल्यात. हे समस्ये विशीं बुधवारा आमदार जी. तारोलकारान उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्या वांगडा चर्चा करून बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करचो अशी सुचोवणी दिली. उदका खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी थळाव्या वांगडा केल्ल्या पळोवणेंत कांय कडेन उदकाच्यो पायपलायनी फुटिल्ल्या अवस्थेंत दिश्टी पडल्यो. थळाव्या लोकांनी नेमान उदकाची पुरवण जायना म्हूण कागाळी केल्ल्यो. ते प्रमाण आमदारान उदकाच्या पायपलायनीची पळोवणी केली. गोंयांत बेरोजगारी आनी म्हारगाय वाडत आसा. भाजप सरकार गोंयची परिस्थिती सुदारपाक अपयशी आयला असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला. केंद्रीय येरादारी मंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना भाजप सरकारान गोंयच्या म्हादय विशीं एकूय प्रस्न कित्याक विचारलो ना असो प्रस्न सार्दिनान उप्रासला. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवन स्टील उदरगत करपाचो तांचो विचार आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें. गोंयच्या जनतेन जागृत जावन गोंयाक न्याय मेळोवन दिवपाचो वेळ आयला असो उलो सार्दिनान मारला. कामगाराचो दिसवडो वाडोवपाचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन थारतलो अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. तशेंच 10 कोटी रुपया खर्च करून मेर्शे जिल्लो अधिकारी कार्यालयाची इमारत बांदपाचें काम रोखडेच सुरू जातलें अशी माहिती बाबूशान दिल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी कामां करपाचो थाराव जाला तांचे विशीं आयज सचिवालयात मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षताये खाला बसका जाली अशी माहिती तांणी दिल्या.
सत्तरींतल्या मासोर्डे वाठारांत सैमीक झर आसा. थळाव्या लोकांच्या अणभवा प्रमाण कोणाकूय कातीचो रोग जालो जाल्यार मासोर्डे वाठारांतल्या झरीचें उदक पियेलें वा न्हालें जाल्यार कातीचो रोग बरो जाता. गोंयचे कितलेशेच लोक कातीच्या रोगा खातीर ह्या झरीच्या उदकाचो वापर करता. तशेंच गरमेच्या दिसांनी गांवचे तशेंच गांवा भायले लोक ह्या झरीचेर न्हावपाक येतात. देखून सरकारान मासोर्डे वाठारांतल्या ह्या सैमीक झरीचें सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ऑक्टोबर 2022 ते मार्च 2023 या पर्यटन हंगामात गोंयांत 341 चार्टर विमानांतल्यान रशिया, युनायटेड किंगडम, कझाकिस्तानाच्या पर्यटकांनी गोंयांत व्हड्या प्रमाणात हाजेरी लायल्या. कोरोना महामारी उपरांत पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो. ताका लागून गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक ताचो फटको बशिल्लो. जाल्यार आतां हो आंकडो परत वाडटना दिसता. फाटल्या 6 म्हयन्याच्या काळात सुमार 1 लाख पर्यटक गोंयांत आयल्या असो अदमास विमानतळ प्राधिकारी कडल्यान व्यक्त जाता. जाल्यार हो आंकडो वाडपाची शक्यताय प्राधिकरणान व्यक्त केल्या. खाजने अमेरे पोरसकडे पंचायतीच्या वतीन बुधवारा प्रभात फेरयेचे आयोजन केल्ले. स्वच्छ भारत अभियानाची जागृताय करपा खातीर ही प्रभात फेरी काडिल्ली. ह्या फेरयेत पंचायत मंडळ, अंगणवाडीची शिक्षकां तशेंच गांवांतल्या तरणाट्यांनी वांटो घेवन खूब बरो प्रतिसाद दिल्लो. भक्तांच्या उल्याक धावपी आणि लाखांनी भक्तगणांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवां उमेदीचे ल्हार फाकला. जात्रेचे तयारेकूय नेट आयला. सध्या शिरगांव वाठारांत स्टॉल घालपाचें काम नेटान चालू आसा. फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय शिरगांवांत गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक बंदी आसतली. देवस्थान समितीन तसो निर्णय घेतला. देश विदेशात फामाद आशिल्ली शिरगांवची जात्रा येता त्या सोमारा 24 तारखेक मनयतले. गोयच्या 5 वायल्ड लायफ सँच्युरीत हवामान केंद्रावरवीं पावसाचे रियल टायम मॅपिंग करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा. ह्या अभयारण्या भितर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यान बोंडला, खोतीगांव, म्हादय आनी नेत्रावळी हांचो आस्पाव आसा. जून सावन सुरू जावपी AWS यंत्रणेचो उपेग हवामान नमुन्यांचेर निमंत्रण दवरपाक तशेंच हवामानाच्या बदलाचो जैव विविधतायेचेर जावपी परिणामाक मुल्यांकन करपाक जातलो. पश्चिम घाटांत येवपी 6 राज्यां भितरले अशा तरेचे मॅपिंग करपी गोंय हें पयलें राज्य थारलां.
जगांत सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्लो देश आता चीन नसून भारत आसा। भारत आता जगांतलो सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्लो देश जाला। भारताची लोकसंख्या 142.86 कोटी जाल्यार चीनाची 142.57 कोटी नोंद जाल्या। भारतान चीना परस 20 लाख लोकसंख्या चड आसा। युनायटेड नेशन्स संघटनेन ही आंकडेवारी जाहीर केल्या। युनायटेड नेशन्साच्या लोकसंख्या आंकडेवारीत 1950 पासून भारताची लोकसंख्या चीना परस चड नोंद जावपाची ही पयलीच खेप। 1945 दुसरे महाझूज सोंपले उपरांत युनायटेड नेशन्साची स्थापणूक जाल्ली आनी 1950 पासून तांणी लोकसंख्येची आंकडेवारी एकठांय करपाक सुरवात केल्या। श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर गांवागांवांनी धोंड भक्तगणांच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या। गांवागांवांतले धोंड भक्तगण एकठांय येवन गांवापासून पयस देवूळ वा न्हंयेच्या कुशीक सवळे रावून देवीचे व्रत पाळटात। सरवण गांवांतले धोंड भक्तगण श्री शामपुरूष देवळांत रावून व्रत पाळटात।